मेरशे आपल्या घरात मुक्तिदीस सुवाळो चालू असताना भुरग्यांनी परत धुमशाणा घाली आपल्या घरात धुडगूस घालून 2 चलयां सहित 16 भुरग्यांनी फुज्यो काढल्यो। आपल्या घराच्या प्रॉपर्टीची तोडफोड आणि नासधूस केली। पुलीस आणि थंयच्या स्टाफाकय भुरग्यांनी फातरायले। 5 भुरग्यांक पुलिसांनी उपरांत धरून हाडली। ही पहिली फावट न्हय। भुरगीं अल्पवयीन आशिल्ल्यान कायद्याच्या चौकटीत रावन परिस्थिती हाताळटा म्हणल्यार पुलिसांक आणि थंयच्या स्टाफाक नाकाशिवड जालो। 19 डिसेंबर असल्या कारणान आम्ही सकाळी फ्लॅग होस्टिंग केले आणि फ्लॅग होस्टिंग जाल्या उपरांत भुरग्यांक जेन्ना भितर घेतले तेन्ना भुरग्यांनी तोडफोड केली। टोटल 16 भुरगे 14 चेडे 2 चेडवां आता सध्या कॅम्पसान ना। एस्टिमेटेड लॉस आम्ही अजून पंचनामा पुलिसीक करूंक लायला। अजून आम्ही एस्टिमेट करूंक ना। प्रोबब्ली इट विल एक्सीड 25 to 30 lakhs अशें म्हाका दिसता। सेक्युरिटी आता डायरेक्टरान आमचे सांगला की दे हॅव फ्लोटेड द टेंडर टू गिव अ बेटर सेक्युरिटी फॉर द इंस्टिट्यूट युनिट एंड दॅट विल बी डन वेरी सून। तेंचो रूम आसा तेच्या फाटल्यानच्यान बिग वॉल आसा थंयच्यान एस्केप जाता। अपना घरान भुरग्यांचो धुडगूस आणि धुमशेणां आत्र्या पयऱ्यान चालूच आसता। भुरगे अल्पवयीन आशिल्ल्यान पुलीस आणि थंयचे स्टाफ कांयच करूंक शकना। पुलिसांनी शुक्रारा सांजे उसरा फरार जाल्ल्या 5 भुरग्यांक ताब्यात घेतली। अजूनय 11 भुरगे हाताक लागिल्ले ना। पुलीस तांकां सोदतात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। माधवी सरदेसायाच्या मंथन ह्या पुस्तकाक 2014 वर्साचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला। साहित्य अकादमीन शुक्रारा ही घोषणा केली। साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर हाज्याकय बरे पुस्तक म्हजेकडच्यान मेळूं येताले अशी प्रतिक्रिया माधवीन उक्तायल्या। नामनेची कोंकणी साहित्यीक माधवी सरदेसायाक 2014चो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला। मंथन ह्या तांच्या पुस्तकाक हो पुरस्कार फावो जाला। साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर हाच्याकूय बरे पुस्तक म्हजे कडल्यान मेळूं येताले अशी प्रतिक्रिया माधवीन उक्तायल्या। माधवी सरदेसायान कोंकणीन संशोधन वाठारांत भरपूर वावर केला। संशोधनाची भास सुकी आसपाची निखालूस गरज ना अशें माधवीन मुखार म्हळां। 2008 वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ले मराठी साहित्यीक सर्गेस्त प्राध्यापक अशोक केळकार आनी सर्गेस्त रवींद्र केळकाराक माधवी सरदेसायान हो पुरस्कार ओपला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक विराम।